यो आमच्या आयचो दीस उदेतना आम्ही ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या वतीन सगळ्या कष्ट करपी लोकांक, कामगारांक, श्रमजीवी लोकांक, शेतकारांक, जे चिरडल्ले पिळिल्ले लोकांक गोंयच्या आनी आख्ख्या देशाच्या आंतरराष्ट्रीय कामगार दिवसाची उनवणीत परबीं दिता। ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या वतीन आम्ही सगळ्यांक सलाम दिता। मे डे ह्या वर्सा 140वा मे डे। 1886 शिकागो गांवांत ह्यो मे डे चालू जालो। तेन्नासून कामगार आख्ख्या संवसारांत मे डे मनयता आनी हे गोंयांत म्हाज्या जरी उगडासाक जर वसात यादीक जाल्यार ह्यो म्हजो 50वा मे डे। आनी ह्या 50वा मे डे जेन्ना आमी नियाळ करता गोंयांत तरी ह्या दिसच्या वतीन जर आमकां कामगार वर्गाच्या ताकदीन आनी तांच्या शिळेन गोंयच्या सुटकेक सुद्धा कामगार वर्गाचें बलिदान आसा। गोंयची सुटका 1961 जेन्ना मेळ्ळी ताच्या पयलें खुबशे कामगार नेते कामगारांच्या फोर्सार गोंय ठार जाले, ते हुतात्मा जाले। ते आमच्या गोंयच्या हिस्ट्रींत अमर जावन आसा। इश्टानो, कामगारां थंय खूब प्रश्न आसात, ते सगळे विवरणा करिनासतना मुख्य प्रश्नाचेर हांव उजवाड घालूंक सोदतां। ते म्हणल्यार सरकार, बीजेपी सरकार, सत्तेर आसलेलो सरकार कामगारां विरोध 4 काळे कायदे केल्यात। ते 4 काळे कायद्यांक लागून कामगारांक आतां 8 वरां काम, 8 वरां काम, 8 वरां न्हीद आनी 8 वरां विसव जो घेवपाच्या नियमाचेर मे डे दिसाची बुन्याद घाली कामगारांनी। ती बुन्याद ह्या सरकारान भायर मारलेली आहा आनी आतां दर दिसा कामगारांक 12 तासां वयर काम करपाचें पडटा। आनी ह्या 4 काळे कायद्यान सरकारान एक नियम करून दवरलेलो आहा। कामगारांक ओव्हर टायम मेळोंक जाय। एक्स्ट्रा काम केलें जाल्यार तो एक्स्ट्रा काम केलें जाल्यार ओव्हर टायम दिनात। कामगारांक टेम्पररी कॉन्ट्रॅक्ट, डेली वेजेस आनी अशे फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून दवरून कामगारांची पिळापीळ जाता। तेका लागून आमी म्हणटा एबॉलिश कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम। आमच्या देशांत कामगारांचेर जी पिळापीळ जाता ती बंद करात। कामगारांचेर जो हमलो जाता तो बंद करात। बेकारी वाडटा ती बंद करात। नोकऱ्यो तयार करात। स्वच्छ आनी स्वस्थ धान्य लोकांक दियात। हे जावन आसात आमच्यो मागण्यो। त्याच बरोबर कमीच कमी पगार अकुशल कामगारांक 30,000 आसपाक जाय आनी तशेंच शेतकारांक मिनिमम सपोर्ट प्रायस मेळपाक जाय। शेतकार आनी कामगार ती आतां युनिटी आनी एकी वाडोवंक लागला। ह्या मे डे दिसा आमी खास करून शेतकारांक आनी कामगारांचे प्रश्न सभे मजार दवरता। ह्या मे डे दिसा जेन्ना आमी सगळ्यांक उनवणीत परबीं दिता, आमी जे जे चळवळ करता, कश्ट वनवास सोदता, जे जे रस्त्यार येता आपल्या हक्कांक, तांच्या बरोबर आमी आसात। तांकां सगळ्यांक आमचो फुल पाठिंबो आमी दिता हें आमी प्रगट करूंक सोदता। देव बरें करूं, देव बरो दीस आनी सगळ्यांक तुमच्या माध्यमा वयल्यान आमी आयच्या दिसाची उनवणीत परबीं दिता। गोंयांत डेली वेजेस कमीच कमी 2.5 ते 3 लाख आहात डेली वेजेस
आनी त्या भायर तुजे वेगळे कामगार आहात म्हटल्यार कॉन्ट्रॅक्ट लेबर, कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम सगळे मेळून म्हाका दिसता 75% टेम्पररी आनी कॉन्ट्रॅक्ट कामगार गोंयांत आहात. कित्याक फार्मास्युटिकल कंपनीन जर गेले मेजॉरिटी 90% कामगार टेम्पररी डेली वेजीस कॉन्ट्रॅक्ट कामगार आहा, फिक्स टर्म कॉन्ट्रॅक्ट आहा. आनी तुमी जाणा एका वेर्ला इंडस्ट्रियल एस्टेटीन मोर दॅन 45,000 कामगार काम करता. तातूंतल्यान 80% जर धरले जाल्यार कितले जातात ते पळयात. ताचेर झुजतात आमी आनी कांय तरी फलितांश आमकां मेळटा.